ह्या मतदारसंघात तुम्ही म्हाका निवडून दिला 5 वर्सां 1 वर्स जालें 4 वर्सां म्हणटा ती प्रामाणीक म्हणून हांव ह्या मतदारसंघाची सेवा करतलो आनी तुमकां घेवन वयतलो। मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की म्हाज्या खात्यान स्पोर्ट्स आनी टुरिजम आसा, जाता तितलो टुरिजम आनी स्पोर्ट्सांतल्यान जाता तितलो म्हाज्या मतदारसंघात जाता तितलें काम हांव करतलो आनी तुमकां घेवन करतलो आनी तेंच तुमकां 5 वर्सां भितर दिसतलें। हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन गोंयचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान ह्या म्हाज्या दोनी खात्यान बरी बजेट दवरलेली आहा आनी चडांत चड पयसोय दिल्लो आहा। नॅशनल स्कीम दरात या टुरिजमाचे हेजे भितर दरात चडांत चड पयसो खर्च करपाक ह्या टुरिजम आनी स्पोर्ट्सान म्हाका बजेट दिल्ली आहा। देवा कडेन मागता की तेजी प्रकृती आनी तेजो आरोग्य बऱ्यान बेगींतल्यान बेगीन बरें जावचो आनी दुसरो जो शिगमो येता ह्याच स्टेजीचेर परत मनोहर पर्रीकर आमकां दिसतलो ह्या कार्यक्रमात अशें हांव आशा व्यक्त करता। येवपाचे तुमचे टेस्ट सगळे हे करपाचे सगळे फ्री जातले, जबाबदारी म्हाजी। तुम्ही फिट रावा, तुम्ही हेल्दी रावा, तुम्ही इतले हे थोडे चिंततात आणि दुसऱ्या भाशेन इतले तुम्ही चिंतपाचे की तुमचो हांव चेडो तुमचो भाव केन्नाय कितें बारीक गोष्ट सुद्दां जाली कितें जालें म्हाजो नंबर घेयात, कितल्याशाच लोकां कडेन आहा, कोणूय आसूं ते भिवो नाका, लचपाचें हेतून कांय ना। कितें आसात तुमकां कसले प्रॉब्लम आहात घरांतलो प्रॉब्लम आनी कितें कसले इश्यू आसात जाल्यार तुमकां दिसता म्हाजे कडल्यान सॉल्व जावं शकतात ओ म्हाजी खंय तरी मदत जायी कित्याक खंय प्रॉब्लम आहात नाल्यार तुमच्या शेजाराक कितें प्रॉब्लम आहात जाल्यार ते सुद्दां सांगा। हांव अवश्य तुमच्या सेवेक सदांच हाजीर आसतलो अशेंच मागता। सगळ्यां कडेन चड लेट जाला। सब्र का फल मीठा होता है, त्यामुळे थोडीशी सब्र करा। कार्यक्रम लवकरच सुरू करू आम्ही। देऊ श्रुतीला मनाचे श्लोक ओके मनाचे श्लोक ओके मनाचे श्लोक हात जोडा अरे शिट्टी वाजली नगारी सुटली अरे बाला ती शिट्टी नाही हा मग अरे शिट्टी वाजली गाडी सुटली हे शिट्टी वाजली गाडी सुटली आणि
तुझे मनाचे श्लोक आहेत? बाई हे माझ्या मनाचे श्लोक आहेत, तुमच्या मनाचे मला माहिती नाही. अरे असे प्रत्येकाच्या मनाचे वेगवेगळे श्लोक नसतात रे देवराम. याही प्रश्नाचं तुला धड उत्तर देता आलेलं आय नाहीये. नाही सॉरी, पुढचा प्रश्न. आय नाही सॉरी. पुढचा प्रश्न. आता मी तुला इतिहासावरचा प्रश्न विचारणार आहे. No problem. ओके? Yeah. मला सांग, पहिल्या बाजीरावांनी गादीवर आल्यावर काय केले? पहिल्या बाजीरावाने हा गादीवर आल्यानंतर हा दुसऱ्या बाजीरावाला जन्म दिला. बर. दुसऱ्या बाजीरावांनी गादीवर आल्यावर काय केले? तिसऱ्या बाजीरावाला जन्म दिला. अरे मग लढाया कधी केल्या त्यांनी? मला माझ्यापर्यंत ॲव्हरेज केस आले, त्याच्यामुळे मला काही माहिती अरे नाही. काय आहे देवराम, तुला साध्या साध्या सोप्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरे चौथीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात हे उत्तर आहे रे. तुला एवढी साधी साधी सोपी सोपी प्रश्नांची उत्तर येत नाहीत. शिक. पुढचा प्रश्न. आय नाही सॉरी. संस्कृत वरचा प्रश्न. संस्कृत. हा? इकडे मराठीचे वांदे संस्कृत विचारतात मला. एक मिनिट. हा. हा अभ्यास आपला झालाय करून, म्हणून त्याच्यावरचा प्रश्न विचारते. ओके, ओके. ओके. मी आता तुला एक वाक्य सांगेन, हा. त्याचं मला तू कुठल्याही भाषा लेकराला लल्लाटी भंडार दूर लोटून घे अंधार ऑल दूरून रंगून डोंगर यंगून उघड देवी दार लल्लाटी भंडार दूर लोटून घे अंधार ऑल दूरून रंगून डोंगर यंगून उघड देवी दार नदीच्या तळा त्यानंतर श्रुती जोशी